माझें नाव शिशीर शरद परब। हांव गोंय विद्यापीठान शिकपी एक सादारण घरांसून येवपी एक विद्यार्थी आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गोंय विद्यापीठान सद्या इलेक्शन लागलेलें आसा, पूण आयज ओवरऑल जशें गोवा युनिवर्सिटी टिचर्स असोसिएशन आनी हेर बाकीच्या सगळ्यांनी म्हाज्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट दिली ती खूब एक्झॅजरेटेड स्टेटमेंट्स आसली। खरो कितें जो विशय आसा तो हांव तुमकां सांगता। सगळो जो प्रकरण आसा, सगळें प्रकरण आसा तें एक शेनवारा चालू जाता। शेनवारा आमची स्क्रुटनी आसलेली। स्क्रुटनी दिसा कितें जालें की एक स्टुडंट आसलो, हाजें नांव पयल्या वोटर लिस्टान नासलेलें जेन्ना युनिवर्सिटीन पयले फावटी वोटर लिस्ट रिलीज केलें, आनी ताजें नांव दुसऱ्या वोटर लिस्टान नासलेलें ज्या वेळाचेर युनिवर्सिटीन वोटर लिस्ट केलें। आनी हाच्या भायर एज गोवा युनिवर्सिटी गोंय विद्यापीठाच्या रेजिस्टरान एक सर्क्युलर काडलेलें वीच स्टेट्स दॅट अप टू 21 ऑगस्ट ज्या ज्या स्टुडंट्सांनी एनरोल केला तर तेच स्टुडंट्स एलिजिबल आसा। पूण तरी आसतना एका स्टुडंट्सा खातीर फूल जी इलेक्शन कमिटी आसा, मागीर बाकीचे सगळे जे इलेक्शन कंडक्ट करता ते सगळे इनवॉल्व जावन हें करून ते रेजिस्टरान जे नोटीस बोर्डार नोटीस लायिल्ली ती बायपास करून तेंच्यांनी ताजे फॉर्म आसा पळय इन। दुसरो विशय असो जाता ड्युरींग द स्क्रुटनी एका भुरग्याक जाचे फॉर्मान मिस्टेक आसलेली त्या भुरग्याक ड्युरींग स्क्रुटनी सबन इलेक्शन कमिटीन सबन बाकीचे कोण इलेक्शन कंडक्ट केला तांच्यांनी बसयले आनी ते ओवरऑल तेजो फॉर्मान एक रोल नंबर कितें मॅच जायना। सो ड्युरींग स्क्रुटनी तांच्यांनी तो रोल नंबर कितें चेंज करून घेवन तेजे फॉर्म इन। अशे हे दोन वेगवेगळे इन्सिडंसीस आसा। ते कोणी केले? इलेक्शन कमिटी आनी ओवरऑल। सो त्याच कारणां खातीर आमचो वाद जालो। तेन्ना आमी लेटर सबमीट करपाक दॅट टायम हें जालें। कितें जालें एक्झॅक्ट? कितें जालें त्या टायम? कितें जालें हें जालें? एक्झॅक्टली म्हणपाक सांगपाक गेलो जाल्यार पयल्यान पयलीं तर जेन्ना गोवा युनिवर्सिटीन एखाद्याचें नांव वोटर लिस्टान आसना आनी जेन्ना रेजिस्टर स्पेसिफीक मारता आनी अप टू 21 ऑगस्ट स्टुडंट्स कन्सिडर जातले, ताचे भायले स्टुडंट्स कन्सिडर जावचे ना। सो बाय डिफॉल्ट तो कॅन्डिडेट इनएलिजिबल जाता, पण तरी आसतना ताका एलिजिबल घेता। सेकंडली आनी एक भुरगें आसलेलें त्या भुरग्याकूय एलिजिबल केलें। सो गोंय विद्यापीठान खंय तरी एक डेमोक्रेसीची हत्या अशें म्हणून जाला। दुसरें जें आसा पळय तो हो सगळो तुमकां दाखयता दीस इज अ स्कॅम वीच इज गोईंग ऑन इन द गोवा युनिवर्सिटी। तूं कितें म्हणटा पळय तें समजलें, कितें म्हणटा तूं कितें जालें पळय तें कळ्ळें। पूण आतां हे इतको टिचर्स एसोसिएशन येवन तुजे अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाक कारण कितें? कारण कितें म्हणजे सद्या एक म्हाका त्या पक्षाचें नांव घेवपाचें ना, त्या पक्षाचे काही कार्यकर्ते तांच्यांनी पयलीं इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें आसा त्या पक्षाचे टिकेटीचेर, तांकां खंय तरी दुखता। कित्याक आमचें तरी अशेंच म्हणणें आसा की ओवरऑल गोंय विद्यापीठान स्कॅम जाल्लो आसा। सो तो सगळ्यांच्या मेळून असो जाल्लो आसा। पूण ते एलिगेशन कितें करता तुजेर? एलिगेशन कितें करता? एलिगेशन अशें घालता की हांव दादागिरी करता, हांव हें करता। पण आमचे एज अ इंडिपेंडंट एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टुडंट ऑफ द युनिवर्सिटी आमचो इतलोच हेतू आसा की गोंय विद्यापीठान जें इलेक्शन आसा तें सुरळीत पद्दतीन जावचें, हातूंत कांय इंटरफियरन्स आसपाक जायना। आमकां खबर ना की ते खंयच्याय एखाद्या पॉलिटिकल पक्षाच्या हातून इन्फ्लुएन्सान येवन हे सगळे चेंजीस करता। पण तूं इतकें सांगता पळय आख्खें एसोसिएशन टिचर्स एसोसिएशन अगेन्स्ट येवप एका भुरग्याचेर, म्हणजे खंय तरी मिस्टेक केल्या आसतलें तुवें? हय बरोबर आसा, पण ती मिस्टेक जितल्या लेवलाचेर ते सांगता तितल्या लेवलाचेर ना। तुमी म्हाका एक सांगा, एज अ स्टुडंट म्हणून आमचे कडेन इतलो एविडन्स आसतना सुद्दां आमी हें करचें न्हू, म्हणजे तो भायर काडचो न्हू ओन्ली बिकॉज हांव हें भायर काडटा सगळें। दे आर सिलेक्टिवली टार्गेटींग मी, कित्याक हांवें सिस्टमॅटिकली लेटर केल्ले सगळे। लेटर करप, हे एप्लिकेशनां करप, तुजे कडेन स्कॅम आसा ही गजाल वेगळी जाली। पूण जेन्ना स्कॅम करता अशें ताका वेगळे वेगळे ऑथॉरिटी आहा न्हू कंप्लेन करपा खातीर। पूण जर एसोसिएशन टिचर्स एसोसिएशन येवन तुजे अगेन्स्ट इंडिविज्युअली ओपोज करता जावं एलिगेशन करता, आतां हें कशें आसा की
एखादो पॉलिटिकल पक्ष आसा एखादो पॉलिटिकल मनीस आसा एक आपली- मनीस पॉलिटिकल असलो जाल्यार ते सगळ्यांक सगळ्यांक भडकोवन ती आपली भाकरी बाजून घेवपाक सोदता असो सद्या तरी विशय आसा गोंय विद्यापीठ. दुसरी गजाल मेन म्हणटा ती जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता गोंय विद्यापीठांत त्या वेळाचेर ग्रीवन्स रिड्रेसल सेल म्हणटा ती आसता ती नासता. आतां तुका कितें सस्पेंड केला कितें केलां तुजें एक्शन घेतलें सद्या तरी म्हाका काय खबर ना म्हाजे कडेन काय पावूंक ना पूण आयज आमकां एक दिनान सांगलें की देर वील बी एन इंटरनल इन्क्वायरी जस्ट बिकॉज आय फायट फॉर द रायट्स ऑफ द स्टुडंट्स. आमकां खबर ना की आनी कितें जाता. गोंय विद्यापीठाचो विद्यार्थी म्हणून म्हाजो असो हेतू खंयसरूच नासलो की खंयच्या गुरूक आमच्या दुखपाक. कित्याक आमच्या खातीर एक आमचो श्लोक आसा की गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वरा. आमी जेन्ना गुरूक देव मानता त्या वेळाचेर म्हाजो असो हेतू खंयसरूच नासलो की कोणाकूच दुखपाक. गोंय विद्यापीठांत सद्या जें कितें जाता सगळ्यांच्या फुडें उगड जावचो. आनी शेवटी अशें एकूच म्हणटा की जर खंयच्या टिचराक हांवें कितें म्हटलें आसा ते टिचराच्या मनाक लागलें आसा किंवा आनी कोण अन्य स्टाफ आसतलो सगळ्यांक मना पासून हांव सगळ्यांची माफी मागता. पूण एक गोंय विद्यापीठाचो स्टुडंट म्हणून म्हाकाय अशें दिसता की आमची जी स्टुडंट आमची जी युनिवर्सिटी आसा खंय तरी बऱ्या भशेन फुलची इतलोच हेतू आसा. तरी आसतना हांवें एकदां सगळ्यां कडेन हांव माफी मागता अशें जालें आनी केन्ना तरी अशी आशा दवरता की गोंय विद्यापीठान जे कितें डिस्क्रिपन्सीज चल्ला जो कितें स्कॅम चलता तो खंय तरी उगड जातलो.